आमी वॉर्ड नंबर 18 सॉरी खोल्ले आसा थंय हो जो पब्लीक टॉयलेट म्युनिसिपालिटीची प्रॉपर्टी जी आसा हो तो दुसरो टॉयलेट डेमोलिश करपाचो प्रयत्न चालू आसता तेन्नाच आमचे कावन्सिलर आनी बाकी रावता तेंच्यांनी ते बंद केलें. ही आमची जी सद्या टॉयलेटाची कथा चल्ल्या पळय फूल म्हापशान एक डेमोलिश जाला, आतां हो सेकेंड अटेम्प्ट करतले. कोइन्सिडंटली त्या प्रॉपर्टीन एक एक्स CPचे आसा, हांगाय एक CPचे इनवॉल्वमेंट आसूं शकता. जे बाकीचे पब्लीक टॉयलेट आसा म्हापशान ते रिपेर करपाक तांकां कपेसिटी ना, कितें नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाची कपेसिटी ना. जे आसा पळय तेच मोडपाचें आनी फेसिलिटी लोकांक प्रोवायड करपाची ना. प्रायम मिनिस्टर सांगता स्वच्छ भारत अभियान करता. खोल्लेच्या 2-3 वॉर्डान म्हाका दिसता 1.5-2 लाखाचे टॉयलेट म्हणून टेंडर काडून बांदलेले आहा, पण ते खंय कोण भांगराचे टॉयलेट काय म्हणून पळोवंक ना, अजून पर्यंत कोणें पळोवंक ना. हे जे आतां चल्लां सगळे कडेन तांकां गट्स येता कशें म्युनिसिपल प्रॉपर्टी, म्हणजे तांकां तें ब्लेसींग आसा वयरसून खंयसून तरी, त्या खातीर तांकां कॅर ना लोकांची आनी लोकांचे कितें परिणाम जातलो हें तांकां पडलेलें ना. म्युनिसिपल प्रॉपर्टीचे कस्टोडियन आसता आमी एज कावन्सिलर जावं जे म्युनिसिपालिटीचे लोक आसता पळय, स्टाफ जावं चीफ ऑफिसर. आमची प्रॉपर्टी मार्केटाची परिस्थिती भयांक जाल्या, तशेंच हे सगळे म्युनिसिपल प्रॉपर्टी जे आसा लायब्ररीची परिस्थिती तशीच जाल्ली. आतां तें काम चल्लां. 10 म्हाका दिसता प्रोजेक्ट म्हापशान घेतल्या ते इनकम्प्लीट आहा. जर तुमचे कडेन फंडींग ना आनी कशे पयशे रेवेन्यू जनरेट करून फेसिलिटी लोकांक प्रोवायड करपाची कपेसिटी ना जाल्यार तुमी इलेक्शनाक रावतात कित्याक? हे आतां लास्ट आमी 3.5 वर्सान पळयलां की एकूय चेअरपर्सन धाक दाखयना कितें तरी करपाच्या खातीर. कोणाक म्हणून भियातन ते चेअरपर्सनाची खुर्ची कित्याक जाय? एक सादी कंप्लेन फायल सांडली जाल्यार सादी कंप्लेन करूंक जायना. एक इंजिनियर इन्स्पेक्शनाक गेलो खंय जाल्यार ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाक भियातात. सगळे जाण शेपडी घालून घरा येतात परत. अशें कित्याक? लोकांनी चिंतपाक जाय कसले लोकांक निवडून हाडटा आनी कसले पार्टीच्या फाटल्यान भोंवतात ते. ही हॉरिबल स्टेट. आमकां एक्चुली लज दिसपाक जाय की टॉयलेटीची परिस्थिती ऑलरेडी अशी आहा. जर आमी फेसिलिटी लोकांक प्रोवायड करपाक जाय हेजे रेग्युलर मेंटेनन्स हेजे अपकीप टेंडर म्हाका दिसता इवन म्हाज्या वॉर्डान एक हें केल्लें हांवें. ताका आतां लास्ट मिटिंगेक हांवें सांगलेलें की आतां 1 वर्साची एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता त्या टॉयलेटाची जे आमच्या वॉर्डान आहा. कित्याक सोकपीट आनी सेप्टीक टँक वयरसून फक्त पेंट मारता, गांधीजीचो चश्मो घालता आनी भितरलें कांयच सारकें नासता. सेप्टीक टँक आनी सोकपीट आसल्या शिवाय टॉयलेट कशें जातलें, फंक्शनींग कशें जातलें? 35 वर्सां जुने हे तशेंच आसतलें सादारण 35 वर्सां जुने टॉयलेट. हेजे मेंटेनन्सूच करिना आनी गांधीजीचो चश्मो कित्याक दाखयता सगळ्यांक? ही सगळ्यांक फटोवपाची जे कामां चल्ल्या न्हू, स्वच्छ भारता अंडर फंड घेता आनी कितें घेता आनी ही परिस्थिती अशा ह्या जाग्यान मागीर लोकांनी वचप टॉयलेटीक. मार्केटांचे म्हाका दिसता जाल्ले ते टॉयलेटूय फंक्शनींग आहा काय ना, फावंडेशन स्टोन घालून तेजेरूच बसपाचें आसा सगळ्यांनी. सो आता हे जो 2 टॉयलेट मोडले गेले पळय हेचेर कोणाच्या आशिर्वादान मोडले गेले अशें म्हणणें आहा तुमचें? आशिर्वादाच्या वॉर्डान जाल्यार नको हांव, पण हांव नको. आतां तांकां गट्स जो कोण मोडटा पळय तांकां गट्स कशें येता म्युनिसिपल प्रॉपर्टी? जेन्ना आमी प्रायवेट प्रॉपर्टीन इंटरफेर जाता, ट्रेसपास जाता, तेन्ना इमिजिएटली ओनर ऑफ दॅट प्रॉपर्टी येवन कितें तरी प्रोसिडींग फायल करता. ते टॉयलेट आमची आतां ही म्युनिसिपल प्रॉपर्टी म्हणजे हेजो ओनर म्युनिसिपालिटी न्हू, जाल्यार चीफ ऑफिसर नाल्यार चेअरपर्सनान कितें तरी स्टेप्स घेवंक जाय, प्रोएक्टीव स्टेप्स घेवंक जाय. त्या हेचेर कित्याक अजून कारवाय जावना ना? आमी पळयलां की FIR जाली आसा, कंप्लेन हांवें जाल्ली लास्ट आसा. मिटिंगेक विचारला तेन्ना चीफ ऑफिसरान सांगलां की आपूण इन्वेस्टिगेट करता. तो कितें इन्वेस्टिगेट करतलो म्हाका कळोंक ना, कित्याक तो काय पुलीस न्हू. हेचेर कारवाय जातली? तांकां पेपरूच सापडना. ते आयत्या टायमार तांकां पेपर सापडटा प्रॉपर्टीचे. ते आतां ते कोण तरी मिशाळ म्हणून नांवां आसा ती प्रॉपर्टी. कोणाची आसूं येता आनी कोणाची आसूं येता. हेचेर कितें कारवाई केली वयतली अशें दिसता सर तुमकां? फाल्यां FIR बीन जातलो रजिस्टर? कोणें आतां मोडला तेणें नवीन बांदून दिवचो. आनी कितें म्युनिसिपालिटी कडेन कपेसिटी ना, कांयच फेसिलिटी. ह्या वॉर्डांतल्या लोकांची गैरसोय जाल्ली आसा, तांकां फाल्यां कशें कितें टेम्पररी सोल्युशन? टेम्पररी सोल्युशन कांय ना. नेक्स्ट टायम बरे कावन्सिलर निवडून हाडा आनी फूल रुलींग दुसऱ्या पार्टीक दियात, मागीर जातलें सारकें तें.